बेतूल ओएनजीसीत जाल्ल्या इंडिया एनर्जी सप्तकाची सांगता जाली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग मुखेल सोयरे म्हणून ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी 75,000 परस मायज प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो। इथेनॉल सारखे पर्यायी उर्जा स्रोत आपणायिल्ल्यान इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें जाला, अशें इराडेओचो अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हांणी सांगलें। 2050 मेरेन संवसारीक तेलाची मागणी वाडपाक भारताचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आसतलो, अशें तेल निर्यात करपी देशांची शिखर संघटना ओपेक कंपनीच्या संशोधनांतल्यान दिसून येता, अशें ओपेक संशोधन खात्याचे प्रमुख अब्देरेजाक बेन युसेफ हांणी सांगलें। इंडिया एनर्जी सप्तकाच्या कार्यावळीत उर्जा धोरण, नितळ उर्जा, गुंतवणूक, उर्जा सुरक्षा आनी जागतीक भागीदारी हांचेर भर दिल्लो।